खुंटा आणि ताणें जाप दिली, आय जस्ट डोंट मायंड. क्रिएटिविटी विशयांत जॅपनीज घरांचे तुमकां एक सोबीत स्टोरी सांगता. तांकां हे खुंटा म्हूण नकलां करताले. आय डोंट मायंड इट म्हणाले आनी तांणी बॉन्साय म्हणले रूख सोदून काडले. म्हळ्यार पणसाचे, आंब्याचे, ॲप्पलांचे, फुलांचे रूख 1.5 या 2 फुटी भितर तें तांणी सोदून काडलें. हाका बॉन्साय म्हणटात. एक कडेन आमच्या गांवांत आसात, पूण कठीण मोल ताका. आनी हेच जॅपनीज तुमी पळयलां येणे तेणे आमच्या चापलांत, इगर्ज्यांनी, काजाराच्या हॉलांत फुलांची वाजां. तातूंत कशीं आसात, फुलां चेपतात, खाणां चेपतात. पूण आनी एक सोदून काडलां, इकबाना. इकबाना म्हळ्यार एक वाश्याचो कुडको, तातूंत एक काळी बडी आनी तातूंत एक लिल्ली फूल आनी लिल्ली फुलांची 2 पानां. इकबाना. बॉम्बे ओबेरॉय शेराटन हॉटेलांत इकबाना वाजां अरेंज करतल्या चेडवाक 1 ते 1.5 लाख रुपये म्हणसर म्हयन्याक सांबाळ मेळटा. मोगाचेनो तितलेंच न्ही, ओरिगामी म्हूण तुमी आयकलांगी. ओरिगामी पेपर फोल्डिंग आर्ट. आमकां इस्कॉलांत पेपर फोल्ड करून एक बोट, एक कोट, एक पॅन्ट इतलेंच शिकयल्या शिवाय दुसरें आमकां ताजी खबर ना. हे जॅपनीज फकत पेपर फोल्ड करून तातूंत गुलाब, तातूंत डेलिया, तातूंत इंदिरा गांधी, तातूंत ब्रेझनेव हांची तोंडां ते आसा करतात. मोगाचेनो 11वें उतर पावसाच्या आळम्या बरी भुरग्यांक आनी भोवशा व्हडांकी गुलाम करची एक्टिविटी सुरू जाल्यात. तांकां पॅसिविटी करतात आनी तांची क्रिएटिविटी नास जावन आयल्या. बिफोर इट इज टू लेट, wake up your children and give them this art of creativity.